मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सांताक्रूज उदरगतीच्या नावान फक्त गटराचे जाता काम. ग्रामसभेत पंच वांगड्यांनी खुलेआम फट मारिल्ल्याचो थळाव्यांनी केलो दावो. प्रश्नांचो जापो मेळूंक नाशिल्ल्यान तिडकल्यात थळावे. वार्का ग्रामसभेत गाजले बरेच प्रश्न. रेवेच्या विशयावयल्यान बिगर गोंयकाराचो विशय घेवन सरपंचाक दिवच्यो पडल्यो जापो. उदका संबंधीत जाली खर चर्चा. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सांताक्रूज वाठारांत उदरगतीचे कांयच काम जाल्लें ना, पूण ग्रामसभेत पंच वांगड्यांनी खुलेआम फट मारिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केलो. ते भायर थळाव्यांच्या खंयच्याच प्रश्नांच्यो जापो तांकां सारक्यो मेळूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. तुमचे डेव्हलपमेंटाचे फक्त गटारात येता, बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट ना. हांवें आयचे क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू डू वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. ते हांव ते देवळान येता पळय, देवळान येवन ते अशे पांया पडटात पळय, तशें हांव करता. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. माझे क्वेश्चनां घेतले म्हणून तुम्ही माझ्या 8 क्वेश्चनांतले तुम्ही 4 क्वेश्चनां घेतले म्हणून थँक्यू सो मच. Thank you to all the panels and everyone for accepting a citizens, a voters' questions. Out of 8 questions, you have accepted 4 questions. Thank you so much. That is the first thing I would like to say. उदरगतीच्या नावान पंचायत पैसे खायत आसा. लोकांच्या दोळ्यांक फक्त पानां पुसपाची कामां चल्ल्यात. पंचायत जाय ते करीत आसात आनी लोकांनी फक्त वोग्गी रावपाचें काम करप. लोकांनी ग्रामसभेत पंचायतीच्या सगळ्या निर्णयाक विरोध करून लोकांचेर जावपी अन्याया आड न्याय मागला. तुम्ही डेव्हलपमेंट म्हणटाली सर. डेव्हलपमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस थिंग्स. करेक्ट? आय एग्री. येस. द पॉइंट्स दॅट यू हॅव मेन्शन्ड राइट नाउ is about drains, drain cover, cross drains. Yes. Correct. So इतले सगळे केल्यार आमची विलेज डेव्हलपमेंट जाले सर. I had informed to the body and had a humble request to the body that to make a master plan with you all these active Gram Sabha members, BDC members, that we are going to do. When will the panchayat will make a master plan with you all? Then you have to come with us all. Why are citizens to be involved in this in the first place? It is the duty we have voted. Yes, the duty of the panchayat member. Exactly. So तुमचे डेव्हलपमेंटाचे फक्त गटारात येता, बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट ना. हांवें आयचे क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू डू वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. ते हांव ते देवळान येता पळय, देवळान येवन ते अशे पांया पडटात पळय, तशें हांव करता. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. माझे क्वेश्चनां घेतले म्हणून तुम्ही. सी यू ऑल ऑल्सो तुम्ही जायते फावट डेव्हलपमेंट आमकां सदांच एकूच आयकून येता. पेवमेंट्स, रोड सायडीचे ड्रेन्स, इतले इल्ल्या जायते जाणां येतात दुसरें कितें आयकपाक की विलेजीन आमी दुसरें कितें बरेपण करपाक सोदता. तेन्ना अशें केन्ना आयकूंक येयच ना. विलेजीन तुमी हांगा चडशे कॉम्प्युटरायज करता, पण पळोवंक गेल्यार विलेजीन गार्बेज अशीच दिसता आनी कितें गोरवां अशीच बसता, विलेज शीट हगल्याक आसता. लायक मोस्ट ऑफ द टायम सेंटाक्रुजान अशें बरें लीक कशें कांय दिसत ना. इट इज मोस्टली अ मॅस एवरीवेर. एंड सगळीं तशी हुशार आसना की हिंगा येवन तुमकां ग्रामसभाक विचारपाक आमकां गमोंक जाय. सगळीं आयकूंक येता. चडशीं उलोवपाक कोण हिंगा सोदिना, कित्याक आमचे बाबा फकाणां करी कोणी आनी कितें करी कोण उलोवपाक सोदिना त्या पासत. सो थोडी कोण पळय हिंगा क्वेश्चन करता वो विचारून सोदता तांकां तुमी तोंडाक अशी You all just want to stop. माझी ग्रामसभा मेंबर्स आहा आनी माझे कंप्लेंट घातलेले की हांवें मायक ओडला ना. जस्ट ओके, माझे डिस्कशन माझे ग्रामसभा मेंबर्स शुड नो FIR रजिस्टर करून लायला तुम्ही. इट्स माय लायफ. फॉलो द सेम थिंग फाल्यां ह्या भाव भयणांक जातले. ग्रामसभा मेंबर्स कोणूच उलोवपाक ना. सो आमी आमचे तोंड अशें बंद करचें पडलें. अशें बंद करचें पडलें. ओके, अशें बंद करचें पडलें. सेंटाक्रुजाक कितले पयशे येयले पळय ते फॉर दिस इयर. ओनली आय शूड नो दॅट. लोकांक नाका गमपाक. No, you all have rejected my proposal. You all said
My proposal go for RTI. As per the section, लोकांकूय गमोंक नाका तुमी कितले पयशे येयल्या, तुमकां टोटल कितलो पयसो येयला, आनी तुमी फकत ते एवरी टायम डेव्हलपमेंट पेवर्स, ड्रेन्स, पेवर्स, ट्रेन्स. सो आमकां गमोंक जाय कितलो येयलो, कितलो युटिलायज केलो तुमी. तुमकां जाय गमोवपाक? होय आमचे पयशे ते. सो म्हाजो फर्स्ट थंय तेच खरें सांगपाचेर ते सगळे लेबर्स जे आसा पळय आमचे तांकां सगळ्यांक दवरलेले आसा. ते जे लेबर्स आसा तांकां सारके अनहायजिनीक कंडिशन, तांकां टॉयलेट सुद्दां दिवंक ना तेंच्यांनी. ते जे आमचे जे गोल्स आसा पळय ते गोल्स खंय लागना तांकां, म्हटल्यार जे टॉयलेट्स जे तांकां बेजीक जे टॉयलेट्स आसा ते टॉयलेट्स ना. तेका लागून ते भायर हाकतात. रस्ते सायडीन जे डेब्रीज ते भरला पळय आतां थंय बसून सगळे लेबर्स हाकतात. एज अ डेव्हलपिंग कंट्री, एज अ डेव्हलपिंग स्टेट, एज अ डेव्हलपिंग विलेज, वी नीड टू इन द एंड go to all these things and develop our state and our village and every part of our country. So it has to be a thing in their head, right? Any person who is in the panchayat, who is governing this system should know it. Are you satisfied with the answers given to you? I'm not at all satisfied. Everywhere, you all must have also heard he's saying all these questions. No. You all have a master. The first question they are saying, gutter kela fakta develop kai karuna. That means they don't have a master plan. That means they don't have anything of the rest. Everywhere they are saying no. They are not telling me how they will go ahead also. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. सालजोरा ग्रामसभेत लोकांनी भाडेकरूंच्या पडताळणीच्यो प्रती पंचायतीक तांच्या नोंदणी खातीर दिवच्यो अशी मागणी केली. तशेंच सालजोराच्यान येवपी महामार्गाक तांणी विरोध केलो. बिल्डरांनी प्रस्तावित केल्ल्या नव्या प्रकल्पाकूय लोकांनी खर निषेध केला. बिल्डरांनी आता गावांनी प्रवेश करपाक सुरवात केल्या. थळाव्यांनी तिडक उक्तायत सांगले. थळाव्यांक वीज आनी उदकाची समस्या आसा आनी स्विमींग पूल सारखे प्रकल्प उबारले जाल्यार लोकांक उदकाची समस्या आनी वाडटली. हाका लागून गावांत येवपी प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केला. Today morning, the parish priest has made an announcement requesting people to attend the Gram Sabha. That's what we can. That's what I read. आणि किती इश्यू येईल तुमगे तुमको? And 10 incidents on my. High rise. Multi. Okay. किती येईल इश्यू किती असतील? We have also asked the Panchayat. Some multi-wheeler projects are coming in our village with swimming pools. They are advertising regularly in on social media. So we asked the Panchayat whether they are going to give NOC for multi-wheelers with swimming pools. They have said no, they are not going to give. Because our pipeline, pipeline passing through our village is very weak and we have water pressure problems. If they give permission for the swimming pools, or this villa, builder will extract water from the PWD pipelines, which is of course against the TCP rules. So that's why we have ensured that our Panchayat raises objection to this. Actually, the biggest problem in Sajodia is the tenant. आमका खबर ना कोण which गलीतल्या बायसात ते. So we have asked for tenant verification. Every tenant has to be verified with the police, and a copy should be given to the panchayat. Nale kabar zapana ye yetle pani koditratle, and then the panchayat is not taking so moto cognizance of illegal structures also. Also they ye korpas prasna inspection. आणि बायोडायव्हर्सिटी मध्ये सारखी सो आमगे सदोड्या तोड्या हाय आणि बांद हाय हे आहा ते आहा. वी हॅव टू प्रोटेक्ट दिस. ग्रामसभाक आज आमगे प्रपोजल आहलो, एकू आहलो प्रपोजल. तेचे आमी आमगे दांडेवाडो हायवे पास जाता तेका ओपोज करपाक ग्रामसभा रेजोल्युशन घेयला. आनी कित्याक तो आमगे बायोडायव्हर्सिटी एफेक्ट जातलो एश म्हण आमगे ग्रामसभा मेंबर्सांनी तो ओपोज करपा थारायला. आनी भुरग्यांकूय आनी ट्रॅफिका आनी हे जायते प्रॉब्लेम आहाय. तेका लागून ती आमी डायवर्जन एश सोयत ती आम आडायतो म्हूण हें केला, डिसायड केला. आमगे आनी एक आहलो तो आमगे सालजोरा लेक आहा. इट इज अ फेमस लेक आनी बट आमकां थिंगा वचपा मेळना. इवन लोकल्सां अलावड ना. सो आमी एक लेटर केल्ली WRDक थिंगा आमकां वचपा दिच म्हूण.
एक टायम दवर म्हणलो. सो थिंग वचपा आनी फिश हार्वेस्टिंगा लागून आमी तेंका बरयल्लें. सो आमकां रिप्लाय येयल्ली ते मुखार फॉर हायर अथॉरिटीज ते बरयतले आनी आमकां मागीर तेजे हें कोतो म्हणून आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन व्हेरिफिकेशनाचेर येयल्ले वय. टेनंट व्हेरिफिकेशनाचेर आमी पंचायतीन आनी मेंबर्सांनी जायते एफर्ट्स घायले आनी लोकांक आमी अलर्ट केले हो इशू कितू इम्पॉर्टंट तो कित्याक क्रायम्स आनी चोरयो आनी हेर सगळें वाडत आहा आनी मायग्रंट्स आनी दुसरे लोक चड जायत आहाय. तेका लागून आमी लोकांक अवेरनेस केला आनी पंचायती सायडीनसून आमी हें कोताय आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन तेंका पुलिसांक वचून पोवन आमकां एक कॉपी हाडून दी म्हणून आमी सांगिल्लें आनी आमी रेजिस्टरूय आमगे मेंटेन केला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वार्का ग्रामसभेत हालींच जाल्ल्या वार्का रेवेच्या दोंगराचो प्रश्न बरोच तापलो आनी बिगर गोंयकाराचो विशय तापलो. हे गजालींचेर सरपंचाक तोंड दिवचें पडलें. गांवांत आशिल्ल्या साबार प्रश्नांचेर चर्चा जाली. तेच बरोबर वीज आनी उदका संबंधीत समस्याय उक्ताडार आयल्यो. वाठारांत कितलेशेच बिगर गोंयकार राविल्ल्यान थळावे तिडकल्यात. वार्का वाठारांत ह्या लोकांचो खूब त्रास जावपाक लागला. आतां ड्रग्साचो वावर चालू जाला खंय. हाचेर पंचायतीन खर दखल घेवपाची मागणी केल्या. तेच बरोबर वाठारांत आशिल्ल्यो उदका पायपलायनी बदलपाचो निर्णय सरपंचान घेतला. पंचायत टिमीकू हे आमगेले पयसुद्या हे पळय नेचर आहा तो सांबाळपाचो. नेचर तरी सांबाळना आमकां आनी इलेक्ट्रिसिटी कितें म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आनी आहा ते आतां हेजो टोटल 33 ट्रान्सफॉर्मर बसयल्याय आनी हेजे एक्सटेंड तरी बसयता जाल्यार तांकां तेमी आतां हाय वोल्टेज हाडूं पडा. हाय वोल्टेज म्हणून 33 तेम घेवपा पडटा शेल्डेसून. शेल्डेसून ती वोल्टेज आतां ओवरहेड आतां हाडाय अंडरग्रावंड हाडाय अंडरग्रावंड केबलाचे. आतां ते कोतो म्हळ्यार आनी 1 वर्स जातले. 1 वर्सात म्हळ्यार बिल्डर लॉबी काबार जातले. बिल्डर लॉबीक आतां तरी समज आनी ट्रान्सफॉर्मर बसयले जाल्यार आनी वीक जातले सगळें आखीन करंट वोल्टेज एम्स सगळें मेळपा न्हय. आनी इलेक्ट्रॉनीक गुड्स आनी आमकां मागीर लेवल फूड सारको जावपाना. हो पॉयंट आहा तो हेजो इलेक्ट्रिसिटी. आनी वॉटर डिपार्टमेंटान पॉयंट आहा तो आतां वीथ 50 इयर्स पळय 50 इयर्स देखून हाय की तीच पायप आहाय. ते वीथ ना तेजे ऑयल घायला नाय ते चेंज केले नाय. ती सगळी बसतात आहाय प्रेशर हाडून जाल्यार ती बसतात आहाय. आनी ती देखून आतां आमगे इश्यू जालो आहा की हिंगा सालसिटीकूच स्टोन किडनी स्टोन जाले सगळ्याक. आनी किडनी स्टोन जालो म्हणटकीर तूं गण आसतलो आनी कांय जावपाना. किडनी कितें जाता फिल्टर जाता. फिल्टर सारके कोना म्हणटकीर मनीस तापा. रेंजा इश्यू मरे तो बरो व्हडलो इश्यू. तितून मध्ये सगळे मिनिस्टर आहाय आनी व्हडले मनीस आहाय. हे पंचायत आहाय तो हेडेक हे आपल्या नांव पडयले तिचे फाटल्यान कळ्ळा तुका. हे वयर सावन सगळे येयलो आहा ते हे रेंजा इश्यूचो भुटानी प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता थंय. कितून व्हडले एक्टिविस्ट रमा कणकुटकार आनी हे आमगेली व्हडली मनशां थिंग वचून प्रोटेस्ट केलो तेव्हा स्टार्ट जाता. बरें लमाणीचो इश्यू कितें तो लामाणी इश्यू मरे तो लामाणी सगळे बोले तेलंगाना तुकाच लामाणी बोले एवरीवेर इन गोवा लामाणी बोलाय. लामाणी न्हू कोण जॉब नासलेले मनीस थिंग पळय बाबा आनी ते सांबाळूंक जायना तांकां. थिंग तरी बिची तरी ते बंद केले जाल्यार हिंग भीक मागताले. हिंग तरी बंद केले जाल्यार थिंग भीक मागताले. सगळे आख्या गोंया येयलो मनीस आनी ते वचनाय ते अशें वचपा नाय. कितें हिंग जॉब मेळटा कितें जाल्यार मेळटा. इलेक्ट्रिसिटी इश्यू आसलो सो आमकां तांणी सांगिल्लें तेंचे स्ट्रीट लायट मेळटनाय म्हणून. सो हांवें तांकां सांगिल्लो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन उलयता तांकां तेंचे पळय ही सगळ्यांक मिटींग करता. आमी कोताय मिटींग कोताय बट आमी आख्खी कंडक्टर वायज आख्खी वार्का विलेजी कंडक्टर वायज आमी चेंज केल्ली. हाफ वर्क उरलें कित्याक पावस येयलो म्हणून उरलें. सो तेका लागून म्हणटा ते आमगे थिंगा एकू वॉर्डा आमगे जालो ना म्हणून. बट थिंगा न्हू जायते कडेन वॉर्डा उरलो आहा. सो तेय हा ते आमी कंप्लीट करतली. आनी स्ट्रीट लायटी लागून न्यू पोल्स जे घायले न्हू आमी एक कडेन न्यू पोल्स घायले. सो त्या पोल्साचे न्यू लायट्स अजून आमी तेंका दिले नाय. बट थोड्यो आमी रिक्वेस्ट केले जाल्यार एक कोणाक गरज आहा थिंगा घालताय. बट आतां म्हणटा थिंगा आख्खी सारकी ब्लँक स्पॉट आसात न्हू. सो थिंगा आतां ऑलरेडी जेईकोवलेन हें करतले थिंगा स्ट्रीट लायट घालताय. कितें ट्रान्सफॉर्मर जालो ट्रान्सफॉर्मरा लागून एकल्यान सांगला लायक तेचे चड लोड येन तो लासत न्हू. ऑलरेडी 33 kV लागून ते हें करताय थिंगा. सो
तांकां जे सांगता सोमते ती ट्रान्सफॉर्मर चेक कराय म्हणून एक बारा ती आख्खे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कितें इश्यूज आहाय ते सगळे घेवन हांव उलयतालें. त्यो पायपलायन म्हणटा त्यो बऱ्यो वर्साच्यो, त्यो आतां न्हू, त्यो केन्ना मग ते कोणाक खबर नाय. सो त्यो रस्ट जाला आसतल्यो भितरल्यान. सो ते म्हणल्यार लायक तांकां ते हेजेसून जायते हेल्थ इश्यूजूय जाताय. आनी खरें म्हळ्यार एक आमी एक लेटर कोतो तांकां PWDR. सो ती वॉटर पायपलायन्स चेंज कर, एक रेजोल्युशन घेता आमगे अपकमिंग मिटिंगां. सो ह्या पायपलायन जाय ते सगळे चेंज कराय जाता ते भाशेन कराय. लामाणे म्हळ्यार कितें आमकांय तांकां हें कोन्नाय AI तुम बिजनेस कराय म्हणून. सो ते बिचीचे भोंवताय. आनी हांवें ऑलरेडी पुलिसांक लेटर केल्ली. ते लामाणी बी आहाय तांकां जाणाय पुलीस पेट्रोलिंग ऑलरेडी चालू आहा. आतां ती लामाणी आम एवरी टायम आम बिची खंय आसता ते म्हळ्यार कोणू मनीस दवराय. बट सजेशनय तांकां विचारल्यार ते आमकां सजेशन सारकें सांगपाकूय हें जाय न्ही. सो आतां आमी चोया आमगे मिटींग एक काय ना ड्रग्स बी मारता बी म्हणून तशें म्हणटाय ते. आतां आमी एक लेटर ऑलरेडी पुलिसांक केली, पुलीस पेट्रोलिंग कोराय मग आनी स्ट्रॉंग कोराय मग मातशें. पुलीस पेट्रोलिंग वाडयल्यार खूब बरें जातलें, मातशें इश्यू थोडे सॉल्व जातले. आनी ब्लँक स्पॉट आय थिंक स्ट्रीट लायट कितें घेवन आमी थिंग चोयतले. Second is the best option. Club Mahindra Club Mahindra focus है रिक्वेस्ट पब्लिक अकाउंट फोडोवपा फोटाय. क्लब महिंद्रा भितर हम स्टेप्सांचे फोकस केल्या कोण फोटोला तो फोडला तेजे सिक्युरिटी गार्ड आसा तिका पाहिजे. गांव भुरग्या मारलाय 2-3 जाणां ते मिटिंगे उपरांत मारे तिका आमच्या भुरग्या मारे तुम्ही येडे दिता तेने इतरादीचे त्या हांव बोलवा गेलो म्हणजे भाईले गांव उपरांत म्हाका पुलिसांक कोय काडा आम कोय काडा वयर कराव आनी तेंगे ना भाईला आनी तिंगा हुंचा केड्या होता स्वानी कोणा कंप्लेंट करता या माझ्या लक्षात ऍटलीस्ट आम्ही ते बरोबर आज पण वेलो पिक्चर झाला की चोरत ते ग्लोबल आहे त्या ग्लोबल देश डायवर्ट होत सो हे डायवर्शन देयर इज नो इम्प्रूवमेंट. अनेक वर्ष झाला तिका बिचीचे हैदराबाद तिका तिकडे काय केले तर राजपट लॉट ऑफ अँटी सोशल ऍक्टिव्हिटी राजा माता क्लास माता किती चोरत तिका अजून पण अजून वय गावाला लाख मुलीला पोलीस काढले नाही कोणी ना तिका what does the educating for it and तिका राजबाई ते त्याचा गोष्ट सोडले ना तिका जायका चोरता त्यांना किती अटॅक जावा शकता वो माझ्या नाव आता त्या होईता ते उठला महिना का बडा ओके तो ये बहुत रोज रे मान के किती होणार आहे किती होणार तिका आता माझी गाव होणार किती गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. IAS अधिकारी निखिल देसायान 17 कोटींच्या जॉब स्केमात आशिल्ले आरोपी पूजा नायकान खोटो आरोप केल्ल्यान डिफमेशन नोटीस धाडून 17 कोटी रुपयांची लुकसाण भरपाई करपाचें सांगलां. कॅश फॉर जॉब घोटाळ्यांत आरोपी आशिल्ल्या पूजा नायक हिका फौजदारी मानहानी आनी दिवाणी लुकसाण भरपायच्या प्रकरणात IAS अधिकारी निखिल देसाय हांणी कायदेशीर नोटीस धाडल्या. आपल्या वकिला वरवीं जारी केल्ल्या मानहानीच्या नोटीसीत पूजा हांणी देसाय हांचेर ह्या घोटाळ्यांत वांटो घेतिल्ल्याचे आरोप करून खोटे, बनावटी, निराधार आनी दुर्भावनापूर्ण आरोप केल्यात असो दावो केला. तो पूजा नायका कडेन 17 कोटी लुकसाण भरपाय मागता. गोंयांत जाल्ल्या जॉब स्कॅमाचेर सगळ्यांचीच नजर तिकून आसा. पूजा नायक हे ह्या प्रकरणातले आरोपी आशिल्ल्यान ताचेर कितल्योशोच केशी जाल्यात. कांय दिसा आदीं पूजान ह्या प्रकरणात मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आनी PWD अधिकारी उत्तम पार्सेकर हांची नांवां उक्ताडार हाडिल्लीं. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत शांत आनी नितळ हवामान आसपाची शक्यताय आसा. दनपारां उश्णताय आसतली. अस्तंते कडल्यान उदंते वटेन वारें व्हांवपाक लागिल्ल्यान परिस्थिती सुखद रितीन स्थिर आसतली. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत सुकें हवामान तिगून उरतलें. पणजे चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतलें. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयांत सुकें हवामान चालूच उरपाची शक्यताय आसा. दर्यादेगेर भोंवपा पासून ते सैमीक भोंवडे मेरेन खंयच्याय गजाली खातीर योग्य वातावरण आसतलें. सकाळी हलकें ते मध्यम धुकें आसपाची शक्यताय आसा. राज्यांत सुकें हवामान. 23 नोव्हेंबर मेरेन दव आनी धुकें. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी जारी. सोमारचें तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.